गोंयांत विदेशी पर्यटकांचो धक्को दिवपी महत्वाची माहिती उक्ताडार आयल्या। फाटल्या 2 वर्सांत 29 विदेशी नागरिकांक बेकायदेशीर ड्रग्साच्या धंद्यात वांटो आशिल्ल्याचें दिसून आयलां, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत लेखी जाप दितना सांगलें। नेम मोडपी विदेशी नागरिकांचेर खर कारवाय करप सुरू आसा, अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सादर केल्ल्या लेखी जापेत म्हणला 2024 आणि 2025 वर्सा गोंयांतल्या विदेशी प्रादेशीक नोंदणी कार्यालयात FRRO 33,384 विदेशी नागरिकांची नोंदणी जाल्ली। याच काळात 29 विदेशी नागरिकांक बेकायदेशीर ड्रग्स वेपारात वांटो घेतिल्ल्याचे दिसून आयले। परवानगी परस चड काळ राज्यात रावपी विदेशी नागरिकां आड इमिग्रेशन आणि विदेशी कायदो 2025 खाला गुन्यांव नोंद करतात। त्या उपरांत संबंधित लोकांक FRRO मुखार हाडून ताब्यात दवरतात आणि देशांतल्यान धांवणोवपाची प्रक्रिया सुरू करतात, अशी माहिती सावंत हांणी दिली। कायद्या प्रमाण परवानगी नासतना काम करपी वा व्यवसाय करपी परकी नागरिकांचेरूय कारवाय करतात। 6 जानेवारी 2024 दिसा गुन्यांव फाट्यान फेड्रिक पिनपिन मोरेनो या फिलिपीन नागरिकाचेर पर्वतीत परवानगी नासतना काम केल्ल्यान केस नोंद केली आणि चौकशी सुरू आसा। मजगती फाटल्या 3 वर्सांत विदेशी पर्यटकांक त्रास दिवपाच्यो 25 घडणुको घडल्यात। पर्यटक आणि थळाव्या लोकांच्या सुरक्षे खातीर उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगेंचेर नेमान पुलीस बंदोबस्त सुरू आसा, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।